तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे उकार हांव सुमिता कुंकळकाराचे सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां बरी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। कलम 39A आड पाळी शिरदोनकार आनी गोंयकारांनी आझाद मैदानाचेर केलो खर विरोध। आमदार बोरकाराक इस्काती वयल्यान फरफरीत हाडला ते पुलिसांचेर करात कारवाय। गोंयकार तशेंच विरोधकांची थेट मागणी। कुयेली कासावले वाठारात चोरांनी फोडले घर, फाटले दार फोडून घरात घुसून फारायले 5 लाखांचे भांगर। फुडलो तपास सुरू। मिराबागच्या थळाव्यांनी बंधारा प्रकल्पा आड काढली मशाल रॅली। फुडाऱ्यासयत समाज वावुरप्यांनी थळाव्यांक दिलो तेको। भाटकारान पयली काँग्रेसी खातीर करचो वावर, तशेंच खासदार कॅप्टनान न्युरी आलेमाव आनी पाटकारान केतन भाटीकार पक्षांतल्यान उडी मारचो ना हाची घेवची जापसालदारकी। मनीषान मांडले आपले मत। मायनिंग विशयावयल्यान परतून तापली मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा। गांवचे प्रस्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच, ग्रामस्थांनी घेतली स्पश्ट भूमिका। नारव्या तीर्थक्षेत्राचेर जावपी घाट आरती प्रकल्पाक लागून मसणभुयेक उप्रासला धोको। मसणभुयेक हात लावपाचो यत्न केलो जाल्यार वगी बसचे नात, लोकांनी दिल्या शिटकावणी। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोंयांत वचत थंय विरोध चालू आसा। पाळे शिरदोनकारांनी तशेंच गोंयकारांनी कलम 39A आनी आमदार विरेश हांकां पुलिसांनी दिल्ले वागणुकीचो विरोधकांनी आनी गोंयकारांनी खर निशेध केलो। ह्या सरकाराक मनीसपण ना, गांवचे शहर करपाक लागल्या। हांच्यांनी गोंय खाला तशेंच मनीसपणी खाल्ला वय। खुबळिल्ले गोंयकार जाप मागतात। मजगती 2 वरां भितर कसलीच कारवाय जाली ना जाल्यार निशेध चड खर करतले अशी शिटकावणी निदर्शकांनी सरकाराक दिल्या। गोंय सध्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांक लागून पेटला। हातूंतलोच एक सध्या तापिल्लो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार कलम 39A। या कलमा आड पाळे शिरदोनकारांनी तशेंच गोंयकारांनी खर विरोध केला। जो मेरेन सांत आंद्रे मतदारसंघात प्रस्तावित झोन बदल रद्द जायना तो मेरेन आमरण उपोशणाक बसपाचो निर्णय आमदार विरेश बोरकारान केला। मजगती आयतारा आझाद मैदानाचेर वातावरण बरेच गरम जाले। गोंयकारांनी तशेंच विरोधकांनी सध्याच्या सरकाराक धारेर धरले। आमच्या जाग्याचे आदीच कुडके केला, आनीक कितले फावटी करतले? आमचे 500 सोंपला। जो मेरेन 39A कलम स्क्रॅप जायना तो मेरेन आमी ओगीर रावचे ना। गोंयकार हट्टाक पेटला। दोंगरार पीक पिकतात ते आमच्या जाणट्यांनी सांबाळून दवरिल्ले। आता सरकार सगळे नाशाडी करतात। हे अशेंच चलत रावल्यार आमी वचपाचे खंय? आमच्या फुडले पिळगेन खावप कितें? कापास्ताद आसा जाल्यार मंत्री राणेन हांगा येवचो, मंत्र्यान गोंयकारा कडेन खेळचें न्हू अशें म्हणत विरोधकांनी तशेंच गोंयकारांनी थेट शिटकावणी दिल्या। जाल्यार सरकाराक मनीसपण ना, गांवचे शहर करपाक लागला ते। हे सरकार इनसेन्सिटिव्ह सरकार। रामा काणकोणकाराक मारलो, आमदाराक फरफरीत हाडलो। आमदाराक अशें जाल्यार गोंयकारांक कितें? त्या पुलिसांचेर कारवाय जाल्लीच जाय, गोंयकारांची एकमतान मागणी। ताजे खातीर गोंयच्या लोकांनी उठूंक जाय। मुखेलमंत्र्यान ताजे होम डिपार्टमेंटाचो ऑफिसराक इमिजिएटली सस्पेंड करूंक जाय पेंडींग इन्क्वायरी अशें जर आणि म्हाका दिसता हे सरकार इनसेन्सिटिव्ह सरकार, लॉलेसनेस ही वाडलेली आसा राज्यांत। आमी हांगा आता हांव एकूच सरकाराक सांगूंक शकता, आमचो जो डिमांड आसा जो मेरेन फुलफील जायना, हे जे सर्वे नंबर आसा ते स्क्रॅप जायना, जो 39A सेक्शन तो स्क्रॅप जायना, तो मेरेन आम्ही पाळेकार उगी रावचे ना। विश्वजीत हे तुका तू म्हणता न्हू तुझे 45,000 लोक आसा, आमकां तुझ्या 70च्या लोकांक तेजे विशीं कांयच ना। तो आमची गोंयकारांची आनी तुमची झगडी लावंक सोदता। हांव म्हणटा तुका इतली कापोस्ताद आसा, तू येवन दाखय हिंगा। तोय बसून स्टेटमेंट दिनाका, येवन दाखय। ही नवदुर्गाचे रूप आमकां गांवांत नवदुर्गाचे नाव दिल्ले आसा। आमी नवदुर्गाची रूपां तुका आमी सांगता, हे बारीक लोकांक तू त्रास करता न्हू, तू येवन दाखय हिंगा पयली। आम्ही शेतान काम केल्ली लोक, ही आमची जाणटी, माझी माय अजून शेतान काम करता, दोंगरार काम करता।
तिचे आत बेश्टे ना जी काती पळय हातीच्यो दोंगरा काजू बेंटा पळय न्हू ते कोयते आमच्या हातीन अजून आसा शेतान जे शेतान रोयता समजी कुद्यो बीन अजून हातीन आसा तू घेऊन दाखय पयली ना अजून बेडूक येता तो तुका बेंटा तो पळय तू. People have forgotten, that they are chosen to serve. They think they are chosen to rule. तांकां दिसता ते विचून काडला तांकां फकत राज चलोवपाक आमच्या आज नियाळांत आमी तें पळयलां. दॅट इज वॉज द सेकंड टेम्पटेशन. सगळे तुम्ही एकठांय रावत गोंय साल्वार जातले. सो लोकांचो एकवटान रावया. हे 39A स्क्रॅप करुया आनी ही कीड लागल्या ती आमी काबार करुया. आजपर्यंत खंयच्या आमदाराक असो एक जनावर कसो ओढून हाडपाक कोणाची हिम्मत आसूंक ना. पूण ती हिम्मत न्ही विरेशाक ओढून हाडपाक आनी त्या सगळ्या गांववाल्यांक ओढून हाडपाक सकयल ती हिम्मत नाही, तो भय. तुमचे जे मन आसा आणि आमचे मन आणि काही एकजूट धरुया, घट रावया, हे झूज दिवया. आणि जो आमचो डिमांड आसा 39A विरुद्ध हो डिमांड जेन्ना पर्यंत फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हांवें जे सांगलेलें आसा की हंगर स्ट्रायकाचेर बसतलो जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुयेली कासावले वाठारात घर फोडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घराचे फाटले दार फोडून चोरांनी घरात प्रवेश केलो. उपरांत भांगर तशेंच हेर सामान मेळून सुमार 5 लाखांचो मालवोच फारिल्ल्याचें कळटा. वेर्णा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. फोंडेच्या पोट वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीत नव्या घडामोडींक गती मेळ्ळ्या. केतन भाटीकारान काँग्रेसीत प्रवेश केल्ल्याच्या म्हायती वयल्यान पक्षा भितर चर्चा गरम जाल्या. काँग्रेस फुडारी मनीषा उजगांवकारान स्पश्ट विधान करून जिखपा परस निश्ठा चड म्हत्वाची आसा अशें सांगलां. उजगांवकारान नेमकें कितें म्हणलां तें पळोवया. फोंडा पोट वेंचणुके आदी काँग्रेसीत राजकीय वावर बरोच वाडला. केतन भाटीकाराच्या पक्षात प्रवेशाचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेस फुडारी मनीषा उजगांवकार हांणी विनेबिलिटी परस पक्षाची निश्ठा चड म्हत्वाची अशें स्पश्ट केलें. तिकेट मेळोवपा खातीर न्हय तर पक्षाचे विचारसरणेचेर विश्वास दवरून प्रवेश करचो अशें तेणें सांगलें. तशेंच खासदार कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस, विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केतन भाटीकार पक्षांतल्यान उडी मारची न्हय हाची जापसालदारकी घेवची अशी अट तिणें घातली. अशें आश्वासन दिल्यारूच आमी पोट वेंचणुकेत पुराय बळग्यान काँग्रेसी खातीर काम करतले अशेंय स्पश्ट केलें. निश्ठा आनी जिखपाची तांक हाचे मदीं काँग्रेसीत नवो राजकीय वाद जावपाची लक्षणां ह्या विधानांतल्यान दिसून येता. फोंडेची पोट वेंचणूक आतां चड रंगीत जावपाची शक्यताय आसा. भाटीकाराक कॅन्डिडेट करता म्हणून अशें खंयचेच पार्टीचे कोणें उलयलां अशें हांवें आयकूं ना. मे बी स्वता भाटीकार सांगता आसतलो आपल्याक तिकेट मेळटा की आपूण कॅन्डिडेट म्हणून. पार्टेन येता आतां पळय कशें आसा ना, फाल्यां ह्या BJP सरकाराचेर ना खूश कोणी आमदार किंवा तांचे कोणी पदाधिकारी किंवा दुसरे पार्टेचे जर काँग्रेसीन येवपाक शकता, आमी प्रत्येकाक आडोवपाक शकना. पार्टी जर वाडयतली जाल्यार सगळ्यांक घेवचेच पडटली न्ही आमकां. हाजो अर्थ तोच कॅन्डिडेट आसतलो किंवा ताकाच तिकेट दितले म्हणून कोणें सांगूं ना. सांगला जाल्यार तुमी सांगात म्हाका. सो तेका ते तिकेट कन्फर्म ना म्हणटा तुमी अजून? म्हाका खबर ना. आतां पळया, हांव एज अ काँग्रेसाचे लिडर किंवा जनरल सेक्रेटरी हें सोडून एज अ पर्सन एक तुमी म्हाका जर विचारत जाल्यार म्हजें मत आसा पार्टेन घेवचो. कित्याक पळय ताणें कितें भाशा सुरक्षा मंचाचेर पयलीं लढला, ताचें एक चिन्ह जालें. दुसरें 2022 मोगोचेर लढलो, शिवाचें चिन्ह जालें. तिसरें लोकसभेक ताणें कॅप्टन विरियाटोक सपोर्ट करूं ना, काँग्रेसीक सपोर्ट करूं ना. ताणें पल्लवी देपे खातीर कमळ हातान घे म्हणून सांगलें लोकांक. मागीर जेन्ना फोंडेचे आमदाराचें मरण जालें तेन्ना ताजे नंतर ZP इलेक्शन आयिल्लें.
ताका जर खरोच असो काँग्रेसीन येवपाक जाय आशिल्लो 6 म्हयने ताणें काँग्रेसीची आयडियोलॉजी कितें पार्टे खातीर काम करचें आनी तिकेट घेवचें हें म्हजें मत हांव सांगता. पळय हांव कितें म्हणटा लोक थोडे कितें म्हणटा ताचे कडेन विनेबिलिटी आसा. लॉयल्टी सुद्दां इम्पॉर्टंट न्ही, विनेबिलिटी असली म्हणून जायना. लॉयल्टी कितली आसा कित्याक इतल्या पार्टेन भोवून आयिल्लो मनीस न्ही तो. लॉयल्टीची कोण गॅरंटी दिता. जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी प्रेजिडेंट जर आतां तुमी काल पळयलां आसतलें ब्लॉक म्हणटा आमकां वचून सांगू ना म्हणटा घेता म्हणून. जेन्ना जातले तेन्ना आमी विचारतले न्ही बाबा लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक आनी प्रेजिडेंटाक की ताज्या लॉयल्टीची कोण गॅरंटी घेता. जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी प्रेजिडेंट जर ताज्या लॉयल्टीची गॅरंटी घेता आमी काम करतले, आमी पार्टेचे मनीस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मायनिंग विशयावयल्यान मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा परत एक फावट तापली. गांवचे प्रस्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशी भुमिका ग्रामसभेक हजर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी मांडली. मायनिंग प्रस्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतलो. खेळा मैदानाचो विशय लेगीत ग्रामसभेत चर्चेत आयलो. कार्यकारी सरपंच विशाल सेनगाड हाच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेक सुमार 25 ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. ग्रामसभेक बरेच प्रश्न आयले, पण ग्रामस्थांनी 2 मुखेल मुद्दे घेवन बोवाळ घातलो. मायनिंगे खातीर प्रादेशीक आराखडो 2021 प्रमाण शीम निश्चित करची आणि रातपाळी बंद करची ही मुळगांवच्या लोकांची मुखेल मागणी आसा. आवाज प्रदूषण जाल्ल्या कारणान थळाव्या भुरग्यांक न्हीद लागना, देखून अभ्यासाचेर परिणाम जाता. जर आमचे मागणे पुराय जाले ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले, तशेंच मायनिंग बंद उडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिला. मजगती हो प्रश्न विधानसभेत लेगीत मांडपाची तयारी थळाव्यांनी दाखयला. ग्रामसभा आमची आसली त्या ग्रामसभेक विविध इश्यू येयले, पण मेन आमी हायलायट केल्लो आहा आमचे 15 आमी डिमांड मागलेले मायनिंगून आनी तितूसून मेन म्हणजे आहा तो डिमार्केशन. आनी आमी तांकां सांगलेलें की रिजनल प्लॅन 2021 हेज्या प्रमाणे तुमी जे डिमार्केशन करूंक जाय जेणे करून बफर झोन मेंटेन करी सारको आमकां. तुमी सांगता तेजे आमी रावचे ना. आमी सांगला रिजनल प्लॅन 2021 जो आसा पळय तेजेर तुमी रावोकूच जाय. आनी दुसरो म्हणजे आमचो डिमांड आहा तो स्ट्रीट डिमांड म्हणजे नायट शिफ्ट बंद जावंक जाय. तेज्या नायट शिफ्टी खातीर गांवांत सगळो प्रॉब्लेम जाता, सावंड पोल्युशन जाता. भुरगीं आयज इश्कॉलाची आसा ती रातची शिकोवंक अभ्यास करूंक पावना. हो मेन आमी हायलायट केल्लो आसा. आनी हेजेर कितें जर सॉल्व जायना जाल्यार आमी नोटीस बीन आनी कांय ना, डायरेक्ट आमी मायन वचून बंद करतले आनी आमचो इश्यू प्रॉब्लम आसा पळय तो सॉल्व करपा खातीर आमी सगळे मुळगांवचे ग्रामस्थ एक जावन आमी हो इश्यू सॉल्व करून घेतले. मायनिंग विशय मायनिंगेचे आमकां तेंच्यांनी आमी तेंच्या कडेन 15 पॉयंट्स दिल्ले, बट तेंच्यांनी आमकां अजून मेरेन एकूय फुलफील केल्लो ना. सो आतां आमी ग्रामसभेक थारायला की ह्यान फुडें जे आमचे मेजर 2 आसा, 2च आमचो मेजर आसा, बाकीचे आमी लोकांच्या हिताक लागून आमी ते मागीर डिस्कस करतले. भितरले 2 जे आसा मेजर डिमार्केशन जर जायना, डिमार्क जर हे 40 जर जायना जाल्यार आमी सगळे लोक रस्त्यार येतले, मायनिंग ही बंदूय करतले. आनी आमी आतां की एक मिटींग घेवन ठरयतले की जे सेशन आसतले असेंब्ली सेशन थंय वचपाची आमी आतां तयारी करपाची येवजलेली आसा. आज आमची मुळगांवची ग्रामसभा जाली हांगासर 22 तारीख. आत्ताच काबार जाल्ली आसा ग्रामसभा. ग्रामसभान एक आमी 6 म्हयने पयलीं एक आमी प्रश्न मांडलेलो की आमकां मुळगांवच्या ग्रावंडा विशीं. सो त्या ग्रामसभेक अशें खुबशे गजाली डिस्कस जाल्ले की आनी एक डिस्कशन जाल्लें त्या ग्रामसभेन की 6 म्हयन्यांनी आमकां ते रिटर्निंग हॉल आनी टॉयलेट सांगतात बांदून दिता अशें. बट आयच्या तारखेक थंय कांयच जावंक ना. आवर पंचायत बॉडी हॅज कम्प्लिटली फेल्ड. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. नारव्या तीर्थक्षेत्राचेर जावपी घाट आरती प्रकल्पाक लागून थंय आशिल्ल्या मसणबुयेक धोको उप्रासपाची शक्यताय आसा. मसणबुयेक हात लावपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी वोगी बसचे नात अशें म्हणीत मसणबुये कडेन संबंदीत आशिल्ल्या वाठारांतले लोक आक्रमक जाल्यात. तिडकल्ल्या लोकांनी आयतारा नारव्या आंदोलन केलें. आमचो जीव लेगीत गेल्यार जाता, मात आमी फाटीं सरचे ना अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या.
गोमंत सरिता पूजन हे संकल्पनेखाला पर्यटन खात्या वतीन 11 कोटी रुपया खर्च करून नारव्या पंचगंगा तीराचेर घाट आरती प्रकल्प उबारतात. ह्या प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आशिल्ले मसणभूंय धोक्यात येवपाची शक्यताय वाडल्या. देखून हे मसणभुये कडेन संबंधित आशिल्ले नार्वे सयत दिवाडे, आखाडो, वाशी, मुट्टी आनी हेर वाठारांतल्या लोकांचेर आकांत आयला. तिडकल्ल्या लोकांनी आयतारा मसणभुये कडेन निदर्शनां केली. मसणभुयेक हात लावपाचो यत्न जालो जाल्यार आमी वगी रावचे नात. चकपाक ना जाल्यार निदान जळोवपा खातीर तरी मसणभूंय वाचयात. आमचो प्रकल्पाक विरोध ना अशें ह्या लोकांनी स्पश्ट करून मसणभूंय मोडूं नाकात अशी मागणी केल्या. ह्या वेळार लोकांनी थंय आशिल्ल्या काळ्याब्या देवाक गाराणें घातले. देवा काळ्याबा आणि ह्या सगळे सराउंडिंग जे देव आसा आमच्या सगळ्या गांवां वती म्हणजे आमच्या आखड्या वयले दिवाडे, नारव्यां, आमचे ओल्ड गोवा, रायबंदर, मुड्डी, वाशी हे सगळ्यांक ही स्मशानभूमी लागता. आणि ही कितक्याच पुर्वजा काळ म्हणजे कोणाक खबर ना, आमचे आजे पणजे कोणाकूच खबर ना त्या काळाची स्मशानभूमी. जाल्यार आयज ह्या प्रोजेक्टाक लागून ही स्मशानभूमी काडटा म्हणून सांगता. आमकां प्रोजेक्ट येयल्ल्या व्हडले कांय ना, प्रोजेक्ट येवचो, डेव्हलपमेंट जावचे, सगळे जावचे, पण जो आमचो अधिकार आसा, जो पुर्वजांचो अधिकार आसा, तो अधिकार आमचो आमकां जावो. तेंच्यांनी प्रोजेक्ट करून तेंच्यांनी जाय ते करूं, पूण ही स्मशानभूमी हांगासरूच आसूंक जाय. आमी सगळे गांवचे सगळे लोक आयज एकठांय जाल्या की ही स्मशानभूमी हांगासरूच जावंक जायी आनी हांगासरूच आसूंक जायी. स्मशानभूमी आमी हांगसरली काडूंक दिवचे ना. आमी स्मशानभूमी काडटा ते दिसा आमी हांगा न्हिदतले. आमी मेल्यार उपकारता, आमी गेल्यार उपकारता, पूण आमच्या भुरग्यांक आमी त्रास जावंक दिवचे ना. ही पुरातन काळा पासून ही मसण आहा आमच्या हांगा. आणि हो प्रोजेक्ट एक येयल्लो आहा हांगा, तितून ते गंगा घाट आरती म्हणटा. ती गंगा घाट आरतीक आमचो कसलोच कोणाचोच अपोज ना, खंयच्याच गांवाचो अपोज ना. आमकां फक्त इतकोच अपोज आहा, जी आमची हांगली मसण जी पुरातन काळा पासून जी हांगा आसलेली आनी इतके दीस पळय, इतकी वर्सां, इतके सेंच्युरीज म्हणटा तेका, हांगा पळय जे कार्य चालू आसलेलें ते आयज बंद पडपाच्या स्थळार येयल्ले आहा. ते डेमोलिशन करता आमचे. आमी पुलीस कंप्लेनूय केल्ली आसा आनी आमी CMा कडेन पावयल्ली. हो इशू आसलो पळय तो MLAकूय पावयल्लो, हांगल्या लोकल MLA. आनी आमी जे पळय आमचे तरेन जी कितें प्रयत्न केले तेवूय केल्ले आसा. ही जागा जमीन कितें आसा पळय ती टोटली एंटायरली आमच्या हे पळय जे आमी नांवां घेतल्या, आखाडा जुव्या, वाणजुव्या, वाशीर, मुर्डे, हे सगळ्यांच्या नांवार आमी कायदेशीर आहा आमच्या हेजेर. सो आमकां कसलोच कन्सेंट घेयनासतना, आमकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन दिनासतना हांगा हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा. पण आमची मसण आहा त्याच जाग्यार आमकां दिया. हे सगळ्या गांवच्या लोकांचे मागणे तुमचे कडेन मागता मिडिया तर्फे. कित्याक हो इशू मसणडेचो, मरणाचो, म्हूण तुमी कोण फुडाकार घेवचे ना हें आमकां खबर आहा. तेन्ना आमकां तुमी प्रवृत्त करूं नाका, लॉ अँड ऑर्डर बिगडून लावं नाका बेश्टी. आमचे पिढ्यान पिढी हांगासर येयल्लो आसा. आमचे कितलेक पयलींच्या पिढयेचे हांगासर थडगी आसा. ही आर्किओलॉजिकल सायट आसा. 200 वर्साच्या पयलींची थडगी आसा. हांगासर लागीं बांदकाम खंयसरूच करपाक मेळना. आनी ही पवित्र अशी स्मशानभूमी आसा ती तशीच दवरची. तेका कोणें हात लायलो जाल्यार हो प्रोजेक्ट सुद्दां बंद करपाक आमी फाटीं रावचे ना. ही आतांच शिटकावणी सरकाराक दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दर्जेदार विद्यार्थी घडोवपाची तांक फकत सरकारी मुळाव्या शाळांनी आसा अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी स्पश्ट करून शिक्षक केन्नाच निवृत्त जायना अशें म्हळां. दिवचले आयोजीत सरकारी मुळाव्या शाळांच्या खेळा महोत्सवात तानावडे मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. आयकात. दिवचल तालुक्यातल्या सरकारी मुळाव्या शाळांचा रंगलो खेळा महोत्सव. शिक्षकांनी एकठांय येवन घडोवन हाडिल्ल्या खेळा महोत्सवाचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हाच्या हस्तुके उक्तावण जाले. नवचैतन्य खेळा पर्व या संकल्पनेखाला दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर हो महोत्सव घडोवन हाडिल्लो. या महोत्सवात तालुक्यातल्या 65 सरकारी मुळाव्या शाळांची मिळून सुमार 1,500 भुरगीं वांटेकार जावन आपली कुशळटाय आणि उमेद दाखयली. मजगती शिक्षकांच्या योगदानाची तोखणाय करून विद्यार्थ्यांक आकार दिवपाचे यत्न चालूच दवरचे. दर्जेदार विद्यार्थी घडोवपाची तांक फक्त सरकारी मुळाव्या शाळांनी आसा अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे सांगतात. आयकात. सरकारी प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्यांक आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा. कारण आमी सगळे जे आसात हे आमी सगळे सरकारी प्राथमिक शाळेत शिकिल्ले सगळे आसात. हांव आसत किंवा मनोज हांगा बशिल्ले सगळे जाण आसतले. जी कॅपॅसिटी जी आसा ती सरकारी शाळे भितर डेफिनेटली आसा.
आणि म्हणून एखाद्या टिचराक सॅटिस्फॅक्शन केलें जाता. हांव सदांच सांगता, हांवें जर राजकारणी जर जावन सुद्दां कितें जावपाचें हांव सांगता म्हाका टिचर जावप सगळ्यांत बरें. कारण टिचर हो केन्नाच म्हाजी टिचर जायना. ह्या तुमकां शिकयल्ले सगळे टिचर जे आसात हे सगळे टिचरांतले हातूंत उरतात. तुमी कोण तरी व्हडले जातले फुडें, कोण तरी दोतोर जातले, इंजिनियर जातले, कदाचित काय तुम्ही राजकारणातले लिडर जातले. पण एखादो टिचर जेन्ना तुमकां मार्केटान किंवा खंय मेळटलो त्या वेळाचेर त्या टिचराक तुमी म्हाजी टिचर म्हणचे ना, ताका टिचर म्हणूनच तुमी हाक मारले. हे सगळ्यात व्हडले टिचराचे आसा. आनी म्हणून टिचर ज्या वेळाचेर शिकयता ह्या टिचराक सदांच दिसता की म्हज्या भुरग्यांक प्रसिद्धी बरी मेळोवची, म्हज्या भुरग्यांक एज्युकेशनान खूब फुडें वचचो, हांवें शिकयल्ल्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सा भितर खूब फुडें वचचो. आणि म्हणून ज्या वेळाचेर 10वीचो रिजल्ट किंवा 12वीचो बोर्डाचो रिजल्ट लागता अशा वेळाचेर सगळ्यांत चड सॅटिस्फॅक्शन, सगळ्यांत सूख जर कोणाक मेळटा आसत जाल्यार ते टिचराक मेळटा. गोव्यात खूप वर्षानंतर अशा पद्धतीचो क्रीडा मेळावा संपन्न जाता. क्रीडा म्हणजे फक्त स्पर्धा आणि तितून सहभागी जाऊन बक्षीस मिळवप इतलेंच ना, तर विद्यार्थी जेन्ना सहभागी जाता तेन्ना तांच्या भितरले आसलेले वेगळे वेगळे गुण, तांची एकूणच ती परीक्षा आसता, ताच्या फाटली प्रयत्नांची जी प्रक्रिया आसता त्या प्रक्रियेचो तो शेवटचो टप्पो आसता अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून सगळ्या विद्यार्थ्यांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. तांणी प्रयत्न करचे, कारण विजयाक खंय शॉर्टकट नासता. प्रयत्न करतना ल्हान ल्हान गजाली आसता ज्या गजालीक लागून तुमचे जे क्रमांक आसतात ते ठरतात. पण तुमची बुद्धी हाचो कस लागणारो अशा पद्दतीचो क्रीडा मेळावो हांगासर घडोवन हाडटा. त्यामुळे प्रामाणिकपणा, जशी तुम्ही शपथ घेतली की प्रामाणिकपणा, निश्ठेन आणि प्रयत्न तुम्ही करतले, त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक विजया खातीर शुभेच्छा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दाबोळे विमानतळ सुरू दवरचो म्हूण आतां आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी मागणी केल्या. दाबोळे विमानतळ आमच्या खातीर सोयीचो आसा. मोपा विमानतळा वयल्यान दक्षिण गोंयांत वचप आमकां पयस पडटा, देखून आमकां मोपा वचपाचें ना अशें मत गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना कांय पर्यटकांनी उक्तायलें. दाबोळे विमानतळ इज द बेस्ट अशें पर्यटक सांगतात. दाबोळे विमानतळ आमच्या खातीर सोयीचो आसा. मोपा विमानतळा वयल्यान दक्षिण गोंयांत वचप आमकां पयस पडटा, देखून विमानतळ सुरू दवरचो म्हूण आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी आतां मागणी केल्या. दाबोळे विमानतळ इज दी बेस्ट अशें पर्यटक सांगतात. आयकात. И только Доболин. Вот сейчас... Daboli to stay. Да, хороший аэропорт Доболин. Mopa too far away. Mopa no good, far away. Он ближе к туристам, ну, к ते कितें म्हणटाय दाबोली ते आतां उलय ते म्हणटाय तेका खबर मेळ्ळ्या दाबोली बंद पड पूण नाक म्हणटाय ती दाबोली मोपा चड पयस पडटा. दाबोली मेळटा दिल्ली कोला ते कितें म्हणटाय दाबोली म्हणटा बंद पडपाक जायना, मोपा चड पयस पडटा, आनी म्हणटा चड पयस पडटा आनी चड पयस पडटा टॅक्सी. Daboli is the best. Double. Yeah, tell him Mopa is too far. Yeah, Mopa is too far. Okay. Yeah. Dublin is much better. 1 hour instead of 2 hours. Mopa maybe not Kungawa. Dublin, good. मजगती सुटी मनोवपाक पर्यटक चडशे दक्षिण गोंयाक पसंती दितात. खास करून केळशी दर्यादेग नितळ आशिल्ल्यान पर्यटक ह्या दर्यादेगेर येतात. Goa is a very special place for me because I used to work in Alto Porto Rico. I worked as a doctor here to prevent alcoholism and depression. And I came here 2010 for work regularly. I'm from Bombay. And I've lived and worked in Afghanistan, Canada, US and India. Of all the beaches in the world, I have been to many countries. Goa is the best. It is home for me. And I've traveled to different beaches, but I think Cavalosam Beach is one of the cleanest, quietest, and when you have to party, there's enough things to go. Party even like for adults, not young people party. Middle-aged people like me can party. So I personally would recommend all of you to visit Cavalosam if you've never been. It's my first time here, but I can say this is the best beach of Goa. I've come here many times. I've worked here. Cavalosam मरे आमचे ट्युरिस्ट आहाय जे आमचे आतां आमचो आयरिस बारेटो आहा तो 30 वर्सां जाली शेक चलयता. आनी ते ट्युरिस्ट आमगेले सगळे पयलींचे ट्युरिस्ट इतली वर्सां येताले ते. आतां ते आमगेली बीच बरी आहा क्लीन. आतां तूं जाणा रेग्युलर इंस्पेक्शन बिकॉज ऑफ
क्लिनिनस मागीर तेंगे डॉग्स मागीर टॉयलेट फॅसिलिटीज हांव आमगे सुपरवायझर घेवन येता ट्युरिस्टांक उलयला ती चयला ट्युरिस्ट म्हणटा बरें आहा इट इज गुड बट वी मस्ट कीप दॅट मायन इज वन ऑफ द बीच देर आर नो हॉकर्स हे कोण आयस प्रोटींग ना आमगे बिचीचेर कोण तुगे मसाज कोन्नाय ना म्हूण तुगेले कोण तुका बिचीचेर लोकांक बेजार कोन्नाय सो वेन आय केम आय स्टॉप ऑल दीस आनी हांव मागता शेकवाल्या कडेन तेमी म्हाका जाय सपोर्ट केला ताका लागून आमलो ट्युरिस्ट येता पूण प्रॉब्लेम कितें आहा आतां न्यू ट्युरिस्ट येवपा जाय पूण न्यू ट्युरिस्ट येता जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक व्हेरी इम्पॉर्टंट विजा ऑन अरायवल स्पेशली आमचो इंग्लंडाचो लोक आहा तांकां विजा मातशे पयसो वाडयला सारकें मरे ती जायत कंप्लेन करताय विजा वाडयला अरायवल विजा ऑन अरायवल इंग्लिशान तरी हांव मागता सेंट्रल गव्हर्मेंट नरेंद्र मोदी दे शूड कन्सिडर गोवा विजा ऑन अरायवल फॉर युरोपियन ट्युरिस्ट सो दॅट दे कॅन कम व्हेरी इजिली. म्हाका जाली 30 वर्सां आसा तुमकां म्हणजे 30 वर्सां पयस गेस्ट आहा ती येता न्ही बरें सो फार इज ओके बरें आहा कांय ना पूण हांवें आयकिलां एअरपोर्ट ते एअरपोर्ट काटा न्ही अशें बंद कोताय न्ही गेस्ट मातशे अपसेट जाले डबलींग काटाय न्ही गेस्ट मातशे आमकां विचारिताय डबल बंद जाता ह्या वर्साचो सीझन कसो जाला सीझन आहा ओके नॉट सो बॅड आमगे रिपीटर आहा ते येताय 30 वर्स पासून येता ते येताय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. सकाळच्यो खबरो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही